जे इतले मुखार पावला की काळजी घेतला जे आमचे मान्य प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदीन जो आपले हातीन घेतला हो कार्यक्रम आणि व्हडल्या प्रमाणात वाडचो म्हूण आणि सेल्फ हेल्प ग्रुप आसून दी तांकां कशें आनी व्यवसाय करपाक एक संदी मेळची एक बरी संद दिवची तें हिंगा दिसूं येता. आतां तरी तुमी हांव उलयच्या आदीं एक सुंदर एक्सप्लेनेशन तुमकां मेळ्ळें आनी हांव समजता हें डिटेलान तुमकां सांगलां आनी आदेश हांवें दिल्लो तशेंच मान्य आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे एक पॅशन जावन आसा की हो कार्यक्रम आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसून दी आनी बाकीचे बारीक वेवसाय करपी लोक आसून दी तांकां कशें मुखार काडपाचें सरकार तांकां कसो आदार करपाचो इतल्यो स्किम्यो आसा सेंटरासून लोकां मेरेन कशें पावोवपाचें हे प्रयत्न फक्त सरकारान केल्यार जावपा ना पूण तुमी सगल्यांनी करपा जाय. पयले सुवातेर हांव कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदतां आमचे RDA डिपार्टमेंटा तेंचे डायरेक्टर आनी डिपार्टमेंटा तशेंच आमचे डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स की हांवें दिलो तसो आदेश तेणी बरोच मुखार पावयला म्हूण तुमकां उनुदीत परबी आनी म्हाका दिसता ही जे व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग आमी दवरला तुमचे सगल्यां कडेन तुमी ते सकयल्या पावंड्यार सारके लोकां एक आमी जे म्हणटा हँड होल्डिंग जावपा जाय. आमचे जे हांवें सुरवातेसून सांगीत आशिल्लो आमच्यो कितल्यो स्किम्यो आसल्यो आमी कितलीय पब्लिसिटी दिली जे पर्यंत आमचे ऑफिसर सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन पर्सनली पावना ग्रासरूट लेवलार ते उतरना जाल्यार हेजो आमकां सफलता मेळपाक खूब कठीण जातलें आनी आमी टार्गेट जे येवजिता त्यो टार्गेट जावपा ना. आज खुशेची गजाल की आमचे 5 टिम्यो आसा ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ पीपल हॅविंग द नो हाव ह्यो स्किम्यो कश्यो उपलब्ध करपाच्यो आनी कश्यो लोकांक संद दिवन तांकां पयशे पावोवपाचे कोणा मेशिनरी जाय ल्हानशी मेशिनरी जाय कोणा फायनान्स जे सगल्यांक कटींग म्हणल्यार फायनान्स गरज पडटा ते स्किमी माध्यमांतसून कशें तांकां सेंट्रल गव्हर्मेंट तशें लोकल गव्हर्मेंटा कडेन स्किम्यो कश्यो आमी पावयता ते तेणी हँड होल्डिंग केलें म्हणटच म्हणजे लोकां मेरेन पावयलें म्हणटच म्हाका दिसता तेजो खरें एक दुसरेच भाशेन वातावरण जाता आनी आज खुशेची गजाल की इतले लोक आतां ट्रेन करपाचे आसा इतले लोकांक ट्रेन केला आनी कितलेशे लोक आमचे सादे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसले ते आज MSME जावपाक पावता आनी थोडे पावल्ले आसा. एक तुमी लक्षांत दवरपा जाय जे तुमी एक प्रॉडक्ट प्रोड्यूस करता तेका बरोचसो वालोर आसता इट इज व्हॅल्युएबल थिंग पूण मार्केटिंगूय जायना फायनान्स एक जावन आसा दुसरें मार्केटिंग जावपा जाय आनी हें मार्केटिंग जावपा खातीर आमी स्पेशल सेंटर एपॉयंट केल्ले आसा आनी हे सेंटर जे आमी एपॉयंट केला म्हाका दिसता आमी बायलांकूय खास करून तांकांय लागून आमी सेपरेट एपॉयंट केल्ले आसा ऑफिसर जे हें काम पळयता आनी तेन्ना म्हाका दिसता आमचे बायलांनी जे बरे सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणजे ते हें करता चलयता तेणी मुखार सरोनूय इनिशिएटीव घेवन दुसऱ्याय बायलां कितें एक बायल खबर आहा जाल्यार रोखडे ते दुसरे कडेनूय ते पसरता हे भाशेन सगळ्या म्हायती दिवन आमची जे टार्गेट आमी म्हणटा आमी एचीव करपा जाय. आमचे देशान सुद्दां एक लक्षांत दवरा तुमचे सारके तुमकां दिसतले ल्हान धंदे सद्या तरी तुमचे दिसपटो जे आमी म्हणटा युअर डेली ब्रेड यू आर एबल टू मीट म्हणजे दिसपटो सुट्टा पूण हेजे मायज कशें इन्कम काडपाचें लोन काडपा लोक पयले भियेता हांगा लोन काडल्यार सुद्दां लोनार सबसिडी आसा आनी बायलांक आमचे खास करून महिलांक आमचे 35% सबसिडी आसा मागीर इवन इंट्रस्ट सबसिडी आसा ऑलरेडी कोणा कडेन पयशे घेयला आनी हें जाल्यार हे स्कीम कशी तुमकां लागू जातली कशें तुमी बेनिफीट घेतले हें लक्षांत तुमी दवरपा जाय. हे सेंटर जे आसा आमचे डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स सेपरेट ऑफिसान जी उगडला थिंगा ते ऑफिसर तुमची मदत करतले आनी हांव आमच्या ऑफिसरांकूय म्हणजे रिक्वेस्ट करपाक सोदतां हे नव्या वर्सा एक नवी दिशा तुमी दिया. हांव जाणा तुमी बरें काम करता लोकां मेरेन वयता बट इंट्रस्ट शूड बी हाव टू इन्क्रीज द नंबर लोक थोडे मातशे फाटीं सरतात तांकांय कशें मेन स्ट्रिमान हाडून खरे अर्थान तेणी लोन घेवन व्यवसाय आपलो कसो वाडोवपाचो
दुसरें एक मोस्ट इम्पॉर्टंट मार्केटिंगाचे उलयतना हांवें लास्ट टायमूय सांगिल्लें, पॅकेजींग मोस्ट इम्पॉर्टंट आसता. एक बरो प्रॉडक्ट सुद्धा तुमचे पॅकेजींग नॉट अप टू द इंटरनॅशनल स्टँडर्ड. आज ONDP तुमचे प्लॅटफॉर्म ONDC प्लॅटफॉर्म आसा, ते प्लॅटफॉर्मांत सुद्धा पावून कसो प्रॉडक्ट डिस्प्ले करता म्हणजे पयल्यारूच अट्रॅक्शन जावपा जाय. भितर तुमची आसा ती वस्त बरी आसा, पूण तेच भाशेन पॅकेजी ऑल्सो शूड अट्रॅक्ट. हें पॅकेजींग जें जाता तेकाय मातशें तुमी इंट्रस्ट आनी भर घेयल्यार म्हाका दिसता तें सगल्यांकूच बऱ्या पडटलें. तुमचें मार्केटींग चड जातलें आनी तुमी चड जे आज आमी म्हणटा डेली ब्रेड तुमी अर्न करता ते तुमचे वाडोवन वेवसाय तुमचे वाडटलो. आमचे पयरूच तुमकां खबर आसा, इवन आमचे बरे प्रॉडक्ट म्हूण आमचे हाल्ली आमकां टोटली वी हॅव GI टॅग्ड ऑल्सो 15 प्रॉडक्ट्स. तुमचो सुद्धा प्रॉडक्ट जो तुमी प्रोड्यूस करता इट इज स्पेसिफीक टू गोवा. कितल्योश्यो वस्तू आहात त्यो तुमी कशें मार्केटींग करून आनी कशें तुमी म्हणजे तुमचें इन्कम इन्क्रीज करतले आनी तुमचें इन्कम इन्क्रीज जावप म्हळ्यार स्टेटीचें इन्कमूय इन्क्रीज जावप इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम. वेन यू वील बिकम अ मायक्रो अँड टुमोरो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आनी सगळे म्हणजे उत्पन्नच तुमचें वाडटा तेन्ना म्हाका दिसता हें आमच्या स्टेटीकूय बऱ्या पडटलें. आनी आमचे हो सॅक्टर असो आसा की मॅक्सिमम लोक हितून ह्या वेवसायान आसा, म्हणजे आपलो दिसपट्टो ग्रास कशें सुटयतले तेका लागून दे नो हाव टू गेट द थिंग्स गोईंग. आमकां ते मातशें एक उंच लेवलार हाडपा जाय आनी म्हाका म्हायती आसा तशें हें सेंट्रल आनी लोकल गव्हर्मेंट इंट्रस्ट घेवन हें काम आज बरें चालीक लागलेलें आसा. आमचे माननीय मुख्यमंत्री हितून इंट्रस्ट घेता आनी तेका लागून आमकांय फुडें वचपाक एक संद मेळटा. आज आमचे डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्स, रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स तरी एक जाला. हें कशें आनीकूय आमी सुडसुडीत करचें, हाव टू स्मूदन द एंटायर प्रोसेस की लोकांक इजिली एवेलेबल मेळपा जाय फायनान्स. लोकांक इजिली आपलो प्रॉडक्ट मार्केटींग करपा मेळपा जाय. तांकां इजिली गायडन्स मेळपा जाय फ्रॉम द टॅक्निकल एक्सपर्ट्स हाव टू यूज टेक्नॉलॉजी वापर जितलो मायज जाता तितलोच तेंचो प्रॉडक्ट इम्प्रूवूय करपा मेळटा. आनी आज तरी इट मे सावंड फारफेस्ट, आज AI येयल्ले आसा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम इट इज गोइंग टू इम्पॅक्ट ऑल मॅन्युफॅक्चरींग, ऑल प्रॉडक्ट्स, इवन एट अ स्मॉल स्केल लेवल. एक क्लस्टर करून जे तुमी ऑलरेडी करता दॅट तुमी सगळे एक जावन कशें ते आनीकूय एफिशियन्सी आनी इम्प्रूवमेंट इन प्रॉडक्ट हाडपाचें तेंय तुमी करतले म्हूण हांव अपेक्षा दवरतां, बिकॉज दीस थिंग्स वील हॅपन. आज aspiring and existing entrepreneurs, almost 4,000 people have been trained, and you all want to take it to training almost 30,000 people. This is a very good thing that you are increasing the numbers. पूण आमचे उमेदीन काम करपी तितल्यो खरे बायलोय आसा खास करून, आनी आमचे बाकीचे हे सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हूण काम करता आनी तांकां मदत करपी बाकीचे स्मॉल स्केल आय वूड से मायक्रो युनिट्स तेय रावता की आमकां असली कितें मदत दिवन जातलें म्हूण. बिझनस फॅसिलिटेशन सेंटर जे हांवें सांगलां नॉर्थ आनी सावथ आसा, विमेन बिझनस फॅसिलिटेशन सेंटरूय आसा. ते आमचे खास करून बायलांनी चड हेजो आदार घेवचो. आनी हांव समजतां आमचे लोक खरे पंचायत लेवलार सुद्धा वचोन असले कार्यक्रम करून प्रत्येक पंचायतीनूय तुमी गेल्यार आनी फर्दर टू दॅट वॉर्डांनी गेल्यार थोडे कडेन इतली उत्साह आहा तुमकां एकदां दिसना ती. हांव कितलेशे एग्जिबिशनां भोंवता तेन्ना तेंचे प्रॉडक्ट इतले बरे आसा, पूण मार्केटींग ओन्ली ऑन दॅट पर्टिक्युलर डे थिंगा डिस्प्ले करता तेंचे सगळी विक्री जाता. ते उपरांत देर इज नो कंटिन्युटी. there should be continuity, they should feel regular income is coming. We are creating entrepreneurs. आम्ही तुमचे मध्ये फुडले एक तरेन ल्हान उद्योगपती जसे तयार जाता, ल्हान एम्प्लॉयमेंट गिवर म्हणजे तुमी नोकरी दिता जाय जाल्यार दुसऱ्या लोकांक, अशें आमी तयार करता. सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सीज कितलेशे हे वाठारान म्हणजे फंड्सूय आसा तेंचे कडेन ते हेल्पूय करता. आमचे डिपार्टमेंटाकूय हांवें सांगलां खूंय प्रोग्राम हो खंयचो म्हणजे कितें ट्वीक करपा जाय रेग्युलेशन जाल्यार लोकांक मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटा तशें आमी करया. आनी बरी गोश्ट जावन आसा. दीस इज नाव गोईंग डावन एट द ग्रासरूट लेवल इन म्युनिसिपॅलिटीज, एट द ग्रासरूट लेवल इन पंचायत.
This is, I think, the most important thing which you are doing. आनी म्हाका दिसता फुडारा आमकां हेजो चडूच सक्सेस पळोवपाक मेळटलो. आनी तुमी जे EDDI ट्रेनिंग जे आसा, it is not enough if only your teams go and you train them. There has to be hand holding of a different type. म्हणजे personally you should take interest in the interest of the small groups or these self-help groups. Because एकदा हांवें पळयलां ते म्हणटात ना, एकदा आयिल्लो तो मागीर ते उपरांत follow up जावना. Don't wait for people to follow up. Once it starts as a practice, once you go there and you follow up with them, they will get a new enthusiasm. दुसरेच भाशेन जातले. आनी म्हाका दिसता हें वातावरण जे तयार जातले ते आमचे गोंयचे म्युनिसिपालिटीज, बिकॉज ऑफ द कावन्सिलर्स, बिकॉज ऑफ द पंचीस एंड आवर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स गोईंग, हे कार्यक्रम हांव समजता नव्या वर्सा एक बऱ्यांतली बरी नई दिशा, न्यू डायरेक्शन वेर मोर एंड मोर entrepreneurs will be created. ही अपेक्षा धरून आय विश एवरीवन ऑल द व्हेरी बेस्ट. आनी हांव समजता की आमचे लोक जे काम करतले खरे अर्थान लोकां मेरेन हें पावतलें. आनी आमकां फीडबॅक जे पंचायतीन येतली, आमकां फीडबॅक जी म्युनिसिपालिटीनसून येतली आनी हे बारीक लोकां कडेन मेळटले. द अंत्योदयास जे आमी म्हणटा, म्हणजे द लास्ट पर्सन एट द एंड, ही शूड बी रेकग्नायज दॅट हो सरकार कितें तरी करता. आमकां जे इन्कम कांयच नाशिल्ले, आमकां एक 2 पयशे आज आमी जोडटा. जे 2 पयशे जोडटा ते आज आमी म्हणटा ना, आज आमी पयले बेश्टे सादे काम करताले, आमचे फकत डेली कितें खर्च आहा तो सुट्टालो. आज आमी इतले कमयता. थर्ड लेवल, आफ्टर दॅट पीपल गेट टुगेदर, आयडेंटिफाय विच आर द गुड प्रोडक्ट्स. आज आमी एक टुरिजम स्टेट जावन आसा. टुरिजम स्टेट जाल्ले कारणान आय नो देर आर मेनी पीपल हे हँडीक्राफ्ट्स आमी विकता, पूण इमिडिएटली एनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट कमींग, एनी नॅशनल टुरिस्ट कमींग, एनी वन स्टेपींग गोवा, हो प्रोडक्ट तेंचो बरो, ते एक सॉविनर म्हूण दिवपाक मेळटा, तो एक आमकां युजूय करपाक मेळटा आनी गोंयची यादूय उरता हें गोंयांतसून काडलेलें म्हूण. अशेंय करपी अनेक लोक आसा. ओन्ली हॅव टू पॉलिश देट टॅलंट. हे माध्यमांतसून हें कशें करपाचें, गोंयकारांक कसो आमी हें प्रोत्साहन दिवपाचें, तें चिंतपाचेंय काम तुमचें जावन आसा. लेट आवर पीपल हँडलिंग टेक्नॉलॉजी who are experts apply their mind to this as well, because we are a tourism state. Even the curios, what you make, फकत आमी ती एक ट्रेडिशनल दिवली दिता. आता ते पोर्चुगीज हें दिवपाक लागिल्ले आसा, बट देर इज मच मोर देन दॅट. So you have to identify those particular articles, make our people do it. They will make a miracle out of it. Only you have to get technology and people together. And sometimes talent is there at the grassroots level. आमकां एकदा खबर ना, ते पंचायतीन ते एक ल्हानशे गांवान हे व्हडले टॅलंट आसता, पूण आमी केन्ना टॅप करूना, कित्याक आमी केन्ना पावना. ते आमचे हेजे भाशेन पयले क्रिकेट आमचे फकत सिटीनी लोक खेळटाले, सिटीन खेळटा ते इंडियन टिमीन वयताले. आतां सारके भितयले गांवान बरे बॉलर आमकां मेळ्ळले आसा, म्हणजे अनरेकग्नायज स्टेट्स, बरे आमकां बॅट्समॅनूय मेळ्ळे आसा. ते भाशेन सेम थिंग रन्स हियर इन इंडस्ट्री. वन सिंपल पर्सन प्रोड्युसिंग अ सिंपल प्रोडक्ट that can be a world product. Why not aim for that? If you aim for that, you will achieve it. This is my message. Please aim for bigger things. आमचे entrepreneur आहात तांकां, सेल्फ हेल्प ग्रुप आहात तांकां खरे अर्थान आमी व्हडले करया, मुखार या, आनी तेन्नाच खरे अर्थान एका खूब खूब म्हत्व येतलो. हें सांगून हांव आनीकदा सगळ्यांक हाजीर आशिल्ल्यांक आनी कोण जॉयन जाला तांकां उनुनीत परबी दिता नव्या वर्साचे. हे 2026 एक बऱ्यांतलें बरें काम आमी करून दाखोवया, मेळून आमी काम करया. आमचे डिपार्टमेंट आनी तुमी ताळ्यो मारतले 2 हात जाय पडटा. तुमी आमकां जाय, आमी तुमचे बरोबर आसा आनी हे भाशेन आमी फुडें या. हें सांगून हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आज हे हितून जॉयन जाले हे कार्यक्रमाक आनी खरें हेजो लाभ तुमी घेतले, आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन दितले की सेंट्रल गव्हर्मेंट बाब नरेंद्र मोदी जे वावरता, जे डॉक्टर प्रमोद सावंत वावरता, म्हाजे डिपार्टमेंट आनी आमी वावरता, ताका खरें बरें फळ मेळ्ळें म्हूण आमकां हे अपेक्षीत हांव हें धरून तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.